13 डिसेंबर 1994 कामत या घराण्याक एक व्यक्तिमत्वान मडगावचे आमदार म्हणून मडगाव शहराचे प्रतिनिधित्व केलें. ताजी आज राजकारणातली आमदार म्हणून 25 वर्सां कारकीर्द पूर्ण जाता. दिस वॉज ए प्लेजंट सरप्रायज टू मी. 25 वर्सां म्हणजे आमदारकीचें नोटिफिकेशन आयचे दिसा 1994 जाल्लें. तो म्हजो पयलो सगळ्यांत पयले काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ते म्हजे कार्यकर्ते जे सिन्सियरली आनी विथ डेडिकेशन म्हज्या फाटल्यान रावले. आनी मडगांवकार, कारण मडगांवकाराचो सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार हांव हें करपाकच शकना आशिल्लो. इवन टुडे माय कमिटमेंट टुवर्ड्स द गॉड इज बिहायंड डावट. म्हणजे बरे प्रसंग आयले आनी वायट प्रसंग आयले, हांव जर असो तसोच उरलो ताजें सगळें श्रेय देवाक वता की देवान म्हज्या फाटल्यान रावन म्हाका सांबाळो. खास करून मडगांवचो ग्रामदैवत दामबाब ताका हांव विसरपाक शकना. आनी म्हणून देवाच्या बरोबर म्हजे गुरू आसात. हांव गुरूचोय भक्त. हांव ते म्हजे हें सगळें गुरूकय दिता, कित्याक गुरूक विसरपाक जायना. म्हजे संस्कार करपी ल्हानपणांत म्हजे शिक्षक थोडे जाण आजूय आसात हयात, तांचो हांव याद करता आयच्या दिसा. आनी म्हज्या आवय बापूय तांणी म्हाका घरांत बरे संस्कार दिले. आवयन केल्ले बरे संस्कार आजूय म्हाका कॉन्शियसाक म्हज्या आडायतात वायट करपा पासून. हांव मडगांवकारांचे जिवना भितर कितें चेंजीस करून हाडपाक शकलो काय कितें, मडगांवचो विकास करपाक कितलो पर्यंत हांवें विकास केलो, आनी कितें विकास करपाची गरज आसा काय कितें. फक्त विकास केलो, रस्ते बांदले आनी कितें बांदलें म्हणून विकास जायना. जाल्यार मडगांवकाराचे सामान्य मनशाचे, गरीब मनशाचें जीवन ज्या दिसा सुदारता त्या दिसा मडगांवकाराचो विकास. 2005 when I faced the by-election, I told people, if you think morally my decision is wrong, send me home. I will accept your decision with grace. They said no, we want you to continue.